हे हांगर आतां हे तुमी पळयला आसतले हो लायटीचो खांबो उमटून पडला तेन्ना हांगर पळय सगळो हो दोंगर केन्नाय कोसळोंक शकता। हांवें ऑलरेडी पंचायतींच्यान 2 वर्सां पयलीं तलाटी काडून हे दाखयलेले। आतां तरी म्हाका दिसता की प्रशासनान हेजी मोठी जबाबदारी आसा। केन्नाय लोकांचेर ही झाडां किंवा आतां हो खांबो हांगर उमटून पडला कळ्ळो, ही केन्नाय 1-2-3 दिसांनी सुद्दां पडोंक शकता। आयज खरें देवाचो खरेंच आयज बरो दीस म्हणपाचो आमचो लोकांचो सगळ्या जाणांचो की आयज कोणाकूच जिवन हानी जाल्लेली ना। ह्यान फुडें केन्नाय कितेंय जावंक शकता। तेन्ना हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता, पळय आतां सुद्दां पळय माती कोसळ्ळी कळ्ळें तुका। हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की बेगीनच्या बेगीन हेजेर एक्शन घेवची। आयज आमी जो मोठो अनर्थ जावपाचो हो टळ्ळलो आसा। हांगर त्या टायमार जो पळय खांबो पडलेलो तेन्ना हांगर गाडयो बिडयो नासलेल्यो किंवा लोक चलोन वचनासलेले, म्हणून आयज देवाची आमकां कृपा आसा म्हणटा बेती गांवाचेर, नाल्यार ही मोठो अनर्थ हांगर जावपाचो तो टळ्ळा। हांवें आतां हेका तारी जेई जो पळय इलेक्ट्रिशन आसा, इलेक्ट्रिशन तारी जेई ताका फोन मारून आतां ताका प्रशासनाक कळयलेलें आसा। तेणें सांगलां जाता तितके बेगीन आपूण हांगर सायडीर येता म्हणून, आनी त्या प्रमाणे तेणेन आमचो पळय लोकल जो वायरमॅन आसा बाब संतोष ताका धाडून आतां हांगर आमी आतां ही जी लायट आसा ती आमी डिस्कनेक्ट केल्लेली आसा।